राजधानी पणजेंत कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान सोमार मेरेन पणजे मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय महापालिकेन जाहीर केला। पणजेंत सोऱ्याचें दुकान चलोवपी मनशाक कोविड दुयेंत जाल्ल्याची म्हायती मेळिल्ल्यान पणजेचें मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें पालिकेचो महापौर उदय मडकयकारान पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला। तशेंच चिंबलानूय 3 जाण कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान महापालिकेन काम करपा खातीर चिंबलाच्यान येवपी कामगारांकूय सुटी दिल्ल्याचें महापौरान जाहीर केलां। आजूच मार्केटान आमच्या म्हणजे फिश कटिंग एरिया आसा पळय थंय एक ल्हानशें तावेन आसा आनी ते कोण नेपाळी भायलेच कोण दोन ते चलयतात आनी तो हांगा नाशिल्लो दिसता बंदूच आसलें तें पूण 2-4 दिसां पयलीं तेणें एक साफ सफाई करपा निमतान तेंच्यांनी तें ओपन केल्लें आनी थंय कोण आमचे जे रेग्युलर ते कस्टमर आहा ते भितर येवन थंय गेल्ले म्हणून आमकां कळ्ळें। कालच्यान पुलीस तांकां सोदता कित्याक ताजो रिपोर्ट पॉझिटीव आयला म्हणून तेणें मोबायल बंद दवरला आनी काल पुलीस 2-3 मार्केटान थंय घेवन गेले म्हणून आमकां कळ्ळें आनी आज आमी सारकी चवकशी केल्या उपरांत कळ्ळें तोच कोण हें चलयता तोच म्हाका दिसता दिल्ली खंय तरी गेल्लो तो 2-4 दीस जाले आयलो पूण आमचे कामगार थंय अशे सस्पेक्टेड आसा की ते थंय गेल्ले म्हणून प्लस मार्केटांतले कोण हमाल आसा जावं नुस्तें कापपी ते एरियेंतले कोण आसा ते थंय गेल्ले म्हणून अशें कळ्ळां। प्लस जे हांगासर आमच्या चिंबला ज्यो पॉझिटीव केसीस मेळ्ळ्या तितून 50 जाणांचे स्वॅब टेस्टींग जाल्या तितूनय खुबशे जाण पॉझिटीव मेळ्ळ्या म्हणून अशी कॉन्फिडन्शियल न्यूज मेळ्ळ्या अजून ऑफिशियल डिक्लेअर जावना पूण मेळ्ळ्या तितून एक ती भाजीवाली पणजे मार्केटान बसताली ती भाजीवालीचें नांव आसा हेका चड करून ती सस्पेक्टेड आसा म्हणून कळ्ळां। पूण हे सगळ्याचो विचार करून आमचे कामगार जे आमचे कामगार काम करता आमचे कामगारूय थंय आसा लोकूय मार्केटान येता पब्लीक मार्केटान येता जेन्ना हांव मार्केटानूच जर एक पॉझिटीव केस जो पयर ताका सगळ्यांनी पयला मार्केटा भायर हेज्या त्यो आपल्या बारा भायर खुर्ची घालून बसलेलो आनी तेणें तें काम करपाच्या निमतान साफ सफाई करपा निमतान बारार थंय अनऑफिशियली सरोय ते कितें आसा ते तावेन म्हणल्यार ते कोणी चड वेळ बसप न्ही तो भितर सरप भायर सरप ह्या हितून न्यूज कळ्ळ्या बरोबर म्हणून मार्केटांत ते आमचे कोण आसा तेंकांय विचारलें आमी आनी अशें ठरलां की फालच्यान मार्केट सोमार पर्यंत बंद दवरपाचें फूल मार्केट 4 दीस बंद आसतलें फुडलें डिसिजन मागीर सोमारा घेतलें आमी नुस्तें भाजी फ्रुट्स फुलां जावं ती सरावंडींग एरिया आसा चिकन मटन सगळें फूल हें फालच्यान टोटल शटडावन आसतलें सोमार पर्यंत आमी प्रिकॉशन हें घेता कित्याक खातीर जे लोक थंय मार्केटान येता फाल्यां जर तो मनीस तो आतां पॉझिटीव म्हणून आसा तो ते जर थंयचे कामगार आमचे जावं थंय कोणी जर हमाल जावं कोणीय थंय इफेक्टेड आसत आनी कोणाक थंय मार्केटान कस्टमरांक जर फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी थंय फाल्यां रिस्पॉन्सिबल जावंक शकता म्हणजे लोकांच्या आमी बऱ्या खातीर लोकांच्या आरोग्याच्या हेच्या खातीर आमी एक 4 दिसां खातीर मार्केट बंद दवरता। आमी आयकलें त्या कोतान जे कोण बार आसा पळय हे 2 जाणां कोण पार्टनरान चलयताले 2 जाण भायले गोंयकार न्ही आनी कळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाणे तो हांगा नाशिल्लो आतां तो आतांच आयला आनी ताणें म्हाका दिसता ते टेस्टींग बी करून तेंचे ते स्वॅब बी घेतलेले आसतले आनी तो 2-4 दीस जाले खंय ताका मार्केटान तो बार उक्ते केल्ले हें कळ्ळ्या बरोबर आमी तें डिसिजन घेतला समज तें बार बंदूच आसलें आनी तो भायल्या बार समज येवकूच नाशिल्लो जाल्यार आमकां हें डिसिजन घेवपाची गरज नासली। ताका खूब जाणांनी पळयला थंय बसल्लो आमकां फोटो आयल्या उपरांत आमच्या मार्केटान फोटो धाडले 2 जाणां कडेन क्रॉस हें केलें हांवें पळयलें वच काय म्हणून तो म्हणलें हय वच तो एकाच आमी 4 दीस पयलीं खुर्ची घालून बसलो आनी तेणें म्हणलें आपलें तावेन लीप करता सांगलेलें म्हणून आपूण भितरलें म्हणून तेणें तें बार ओपनूय केल्लें ओपन केल्लें म्हणटा बार कोण तरी भितर कित्याक बार त्या तावेनार वचपाक आनी भायर सरपाक वेळ लागना रेग्युलर कस्टमर ते गेलेच आसतले आनी गेल्ले म्हणून म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या म्हणून हांवें तें आतां आमी डिसिजन घेतलें ट्रेसींग आतां तें पुलिशेचें काम न्ही तेजो मोबायल बंद आसा ते आतां पुलीस ताका सोदता कालच्यान पुलीस सोदता एका PI कडेन फोन केला PI म्हणल्यार आमी सोदता सगळे जाण सोदता तेजे म्हणल्यार ताणें एड्रेसूच दिल्लो तो मार्केटांतलो आनीक म्हणल्यार ताणें एड्रेस कांय दिवना